कितें आसा, आमी 2-3 वेळा उलयले हाजेर. ही चड उतार म्हणटा पळय ते जायत उरतले. आज खरें म्हणल्यार सर्कमस्टान्सीस कशे आसा, कांय दिसा फाटल्यान सर्कमस्टान्सीस म्हणटा ते वेगळे आशिल्ले, आतां वेगळे जाल्या. हे युक्रेनचें जें युद्ध चालू जालां, त्या युद्धान एक इंटरनॅशनली पेट्रोल, डिझल ह्या फ्युएलाचे प्रायसीस हे खूब जे भडकल्या म्हणटात पळय, तशे चड खूबच वयर गेल्ले आसा. हो फटको आमकांच न्हय, हो सगळ्या देशांक लागू आसा. म्हणटकूच आमगेल्या सरकाराक आनी आमगेल्या ऑयल कंपनीक एक तारेवयली कसरत करूंक जाय, हे जर प्रायसीस देंवयतले जाल्यार. नाजाल्यार हांव फाटल्या वेळार म्हणिल्लें तशें की हे प्रायसीस वाडत वतले. हे पयशे वाडत वचूंक जाय. हे स्टेबल करपा खातीर एक्सायज, वॅट असल्यो कांय टॅक्स रिलीफ दिवनूच ते स्टेबल करूंक मेळटा. हो प्रश्न सगळ्या देशांचो आसा आनी हाका एक उत्तर अशें ना की अमकें अमकें केलें की हाजेर आमी पयलीं म्हणटाले GST हाडलें जाल्यार सुद्दां हाजेर काम. पूण आतां सद्या जी परिस्थिती आसा तातूंत हें जायना. म्हणटकूच सरकाराक कसरत करची पडटा. आतां कितें जाता, सरकार आतां कितें करता, एक्सायज देंवयलो काल. फाटल्या दिसांनी लोकल सरकारान वॅट देंवयला, सांगूंक जायना फाल्यां 2 दिसांनी. हातूंत जो सगळ्यान व्हडलो बळी पडटा तो सगळे पेट्रोल पंप. कित्याक तांचे कडेन ऑलरेडी घेतिल्लो स्टॉक आसा तो सवाय करून विकचो पडटा. आमी सरकाराक सांगिल्लें की तुमी अशें करतना आमच्या खातीर प्रोविजन करा. गोंयांत फक्त 100 पंप आसा, 100 काय 120. 120 पंपांक तुमी ही रिलीफ दियात की कित्याक तो वॅट म्हणटा ते आमच्या कंपन्या कडल्यान ते पयलीं कलेक्ट करतात आनी मागीर देंवयतात. म्हणजे आमचे कडेन ऑलरेडी वॅट पे केल्लो माल आमचे कडेन आसता. म्हणटून ताजेर आमकां फायदो कांय नासता, उलट आमकां ताजेर लॉस. तर हो लॉस देंवपा खातीर तें प्रोविजन तुमी तुमच्या जेन्ना तुमी प्रायस देंवयतात तेन्ना तातूंत तें करचें अशी एक सरकाराक विनंती आशिल्ली. आतां जालां कितें, प्रत्येक वेळार तो प्रायस लोकांकूय एक 100 आनी 110, 120 हाजी एक असो फोबिया जाता. 100च्या वयर गेलो, 100च्या वयर गेलो. आतां पळय, जर आमकां लक्षांत येना, सादारण नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 3 तारखेक 107 रुपया गोंया आहलो. भायर ताजे पेक्षा चड आसता. 107 रुपया 19 पयशे आशिल्लो. तो तांणी 4 नोव्हेंबराक देंवयलो. सरकार लोकल सरकारान वॅट देंवयलो, थंयच्यान एक्सायज देंवयलो आनी प्रायस गोंया 95 रुपीज 81 पयशांचेर आयलो. म्हणजे 11 रुपया 38 पयशांची रिडक्शन जालें. म्हणटा पळय तो प्रायस कोण वाडयता? ऑयल कंपनी वाडयता. ते पर्चेसीस जे करतात त्यो पर्चेसीस आज कित्याक वाडिल्ले आसा. आतां म्हणजे इंटरनॅशनल मार्केटान काही लोक कोंडी करपाचो भाग करतात. थंय 2 ज्यो संस्था आसा, जे असोसिएशन आसा, जी ओपेक म्हणटा तें आसा, ते मागीर कितें करतात, डॉलर व्हॅल्यून ते वाडयतात आनी ताजो सप्लाय कंट्रोल करतात. सप्लाय कमी जालो रे जालो की प्रायस आपल्या आपण वाडूंक लागता. मागीर खंयच्याय प्रायसाक इंटरनॅशनल पर्चेसीस ज्यो इंटरनॅशनल मार्केटान आसा त्यो खंयच्याय प्रायसाक घेवच्यो पडटा. कित्याक इकॉनॉमी जर चालू दवरूंक जाय म्हणटकूच तो प्रायस वाडणे आनी ती प्रायस वाडिल्लो प्रायस कस्टमरा कडल्यान वसूल करणे हें ऑयल कंपनीन करचेंच पडटा. म्हणटकूच मागीर शेवटी कितें आसा, आमची डेमोक्रेसी, आमचें पॉप्युलर सरकार आसता. सरकार मागीर आपल्या तर्फे मागीर देंवयता. पूण हातूंत आनी एक तुवें प्रश्न विचारला म्हणून सांगता. एक सगळ्यात वायट भाग कितें जाल्लो आसा आमचो, वेदर इट इज द सेंट्रल गव्हर्मेंट or state government, they are over depending on fuel income from the fuel sales. ते सामको सोपो मार्ग जाला की कितेंय जाल्यार एक वॅट वाडयलो की पर लिटर वाडटा. पर लिटर वाडले की सरकारचो काही दिसाचो इन्कम वाडलो, मागीर केन्ना तरी देंवय. पूण तुमकां जर इमिजिएट रिसोर्स जाय जाल्यार सरकार वॅट किंवा एक्सायज वाडयता. एक्सायज तरी बरी कंट्रोलान आसा, पूण वॅट म्हणटा तो केन्ना वयर सकयल खूब जाल्लो आसा. तेन्ना डिपेंडन्सी ऑन फ्युअल बाय द स्टेट्स अँड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट मस्ट बी रिड्यूस. दॅट इज दी ओनली. सो दे मस्ट ऑल्सो हॅव डिफरंट सोर्सीस ऑफ इन्कम. जर म्हयन्याक मेळ्ळो ना जर जायत ताच्या बजेटाचेर परिणाम नक्की जाता आनी हाज्या खातीर ऑयल कंपन्यो, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट आनी बसून हाजेर उपाय काडूंक जाय. GST हो एक उपाय आसा, पूण
प्रायस इन्क्रीज जी जाता दर दिसा आणि जी कंपनी लायता ताजेर एक वेगळो विचार जावंक जाय अशें म्हाका दिसता, जाल्यारूच त्या सगळ्या कंट्रोलान येतले. पूण आज खरी जी परिस्थिती आसा ही चडशी करून त्या युद्ध परिस्थितीन आसा. ताज्या खातीर वेगळें सोल्युशन आनी युद्ध परिस्थिती सोंपतकूच मातशें वेगळे विचार करून वेगळ्या तरेचें सोल्युशन सरकारानूच हेजेर काडचें अशी सरकाराक आमच्या तर्फे तरी विनंती. प्रत्येक कॉमन मनशाक समजना तसो एक भाग आसा की आमगेल्यो ऑयल कंपनी ज्यो आसा पळय त्यो प्रचंड प्रमाणाचेर ताजेर फायदो करतात. आज तुमी इंडियन ऑयलचे काल पयरूच बातमी आयल्या, तांणी कितलेशे लाख कोटींनी तांकां फायदो जाल्लो आसा. ह्यो सगळ्यो तिनूय ज्यो कंपन्यो ज्यो आसा पळय तांचो आतां पर्यंत गेल्या 50 वर्सांत ह्या कंपन्यांक नुकसान म्हणटा तें केन्नाच जावंक ना. म्हणटकूच एक ल्हानशें सोल्युशन आमकां अशें दिसता की कंपन्यांनी थोडेशे हे सहन करून ही आतां युद्ध परिस्थिती जाल्या म्हणून जे प्रायस इंटरनॅशनली वाडटा ताजेर तांचे कडेन तोडगो आसा. तर म्हाका दिसता सरकार जशें देंवयता, लोकल सरकार जशें देंवयता तशें कंपन्यांनी आपले प्रायस थोडेशे विदळ करूंक जाय. आज ते सांगतात की आमकां जवळ जवळ 1 लिटरा फाटल्यान 28 रुपया लॉस आसा. म्हणजे म्हजो ताजेर सामको विश्वास ना, पूण लॉस आसा हें नक्की. 28 रुपया काय कितें हो भाग वेगळो, पूण हो भाग थांबयतलो जाल्यार तिगांनी बरोबर येवचें पडटलें. सरकाराक कॉमन मनशाक रिलीफ दिवंक जाय जाल्यार तिनूय लोकांनी हाजेर विचार करूंक जाय आनी एक स्टेबिलिटीची पॉलिसी काडूंक जाय. कितें जाता, आज काल देंवयले पूण आयच्यान परत प्रायस फाल्यांच्यान वाडूंक लागतले. आतां इलेक्शनां जाय म्हणसर कदाचित थांबयतले, पूण मागीर जालें जाल्यार मागीर डेली वाडत वतले. एकदां अशें तरी सरकारान सांगूंक जाय. पयलीं कशें जातालें, केन्ना तरी 6 म्हयन्यांनी वर्साभरान केन्ना तरी प्रायस वाडटाले. आतां कितें जाता, डेली प्रायस वाडटा. हो जो भाग आसा पळय हो खंय तरी थांबूंक जाय. कित्याक प्रत्येक मनशाक डेली आपलें बजेट चेंज करूंक जायना. 3 म्हयन्यान असो 8 रुपया 9 रुपया जर फरक पडपाक लागलो जाल्यार प्रत्येक 3 म्हयन्यांनी ताच्या बजेटाचेर खंय तरी परिणाम जाता. आज पेट्रोल म्हणटा तें प्रत्येक सामान्य मनशा कडेन सुद्दां आज मोटरसायकल म्हणटा ती आसताच. म्हणटकूच फ्युएलाचो उपयोग हो आनी एक गोश्ट खरेंच लक्षात धरपा सारकी की आतां हळू पेट्रोलाचें कन्झम्पशन कमी जावपाक लागलां. एक म्हणल्यार सगळे कडेन आतां ऑटोमोबायल ज्यो आसात पळय ते ऑटोमोबायलवाल्यांनी आतां इलेक्ट्रिकल गाडयो काडपाक लागल्या. टाटा म्हणटा त्या कंपनीचो बरोच व्हडलो लीड घेतिल्लो आसा. आतां जर गांवांत पळयत जाल्यार हळू मार्केटान इलेक्ट्रीक गाडयो ह्यो एक्सेप्ट जातल्यो. परत तोच थंय प्रॉब्लेम येतलो की आमचे कडेन इतलो इलेक्ट्रीक सप्लाय ना. केन्ना तरी मागीर परत इलेक्ट्रीक सप्लाय शॉर्ट जालो म्हणून इलेक्ट्रीकचे प्रायसीस वाडटले. पूण आतां तरी तुर्ताक जर पळोवंक वचत जाल्यार दर वर्सा कंपन्यांक जी वाड मेळटाली, पर्सेंटेज वाड म्हणटाले आमी ती मेळपाची शक्यता कमी आसा. बिकॉज बरोचसो वांटो हो आतां इलेक्ट्रिकल गाडयो घेता. पूण हें सामान्य मनशाचें सोल्युशन न्ही. कित्याक जर आमचे कडेन जर पळयशात जायत जाल्यार मॅक्झिमम गाडयो ज्यो रस्त्यार आसा त्यो मोटरसायकली. रिकवरी इज नाव इन्क्रिजींग. तो जर एक भाग जर वाढत गेलो, ज्या प्रमाणान तो आज वाडत आसा त्या प्रमाणान जाल्यार ही डिपेंडन्सी एखाद्या वेळार कमी जावंक शकता. म्हणजे कोणाचें कितें दुसऱ्या दिसा कितें जालें, दुसऱ्या दिसा पासून ऑयल कंपनी आपले पयशे वाडत गेले. एक्सायज इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट, वॅट इज लोकल गव्हर्नमेंट. बट तिसरी जी ऑथॉरिटी आसा ऑयल कंपनी ती आपल्या भशेन तांकां मुभा आसा प्रायस वाडोवपाक. भायर इंटरनॅशनली ते परचेस करतात. सो ते वाडयत इंटरनॅशनली तांकां दिसाक जी वाड येता ती त्या प्रमाणे ते आपलो प्रायस वाडत वता. त्यामुळे डेली 20 पैसे 25 पैसे 30 पैसे लोकांक कळ्ळे ना. आणि जी प्रायस नोव्हेंबरान जी देंवयल्ली ते 21 ऑक्टोबराक 21 मार्च पासून ते 6 एप्रिल पर्यंत परत प्रायस 105 रुपयाचेर आयलो. पयलो जो 107 वयल्यान देवन 95 केल्लो तो नोव्हेंबराच्या पासून वाडत 6 एप्रिलाक 105 जालो. म्हणजे परत 10 रुपया 8 पैसे वाडले. 11 रुपया 38 पैसे देंवयले 10 रुपया वाडले. म्हणजे परत आसा तसो लोकांक आमकां जेन्ना प्रायस वाडटा ताजे विशीं खंय तुमच्या न्यूजपेपरांनी बरोवन येना, खंय येना आनी ते वाडत वतात. पूण जेन्ना देंवयता तेन्ना ताजी बातमी जाता. म्हणटकूच जो आमचे कडेन हांगा गोंयांत 4 नोव्हेंबराक 95 रुपया जाल्लो तो 6 एप्रिलाक 105चेर पावलो. परत 6 एप्रिलाक 105चेर जाता म्हणसर तो सरळ तसोच मे म्हयन्यान 21 मे पर्यंत तो तांणी स्टेबल दवरलो. नाल्यार डेली प्रायस वाडटालो. तो 6 एप्रिल पासून तो 21 मे पर्यंत
तो स्टेबल दवरलो आनी ताचेर सगळी कडेन चर्चा जावपाक लागली. हो आमचो प्रायस भायर हो प्रायस जवळ जवळ 115 रुपया, महाराष्ट्रान तो 115 रुपया 116 रुपयाचेर पाविल्लो. म्हणटकूच काल जे डिसिजन घेतलें तातूंत परत 97 रुपीज 13 पयशाचेर आयलो. म्हणजे गोंया सारक्या जाग्याचेर 8 रुपया 76 पयशे देंवले. म्हणजे हो जर एक्सायज पळयचो जायत जाल्यार प्रायस सरकार देंवयता, दुसऱ्या दिसा पासून ऑयल कंपनी आपले प्रायस वाडयतात आनी मागीर परत सरकाराक एक्सायज रिलीफ किंवा कितें म्हणून आमकां रिलीफ दिवची पडटा. ही सायकल म्हाका दिसता काही दीस चलतली. कित्या खातीर की प्रायस देंवोवपाचो जो प्रकार आसा हो सध्या पॉलिटिकल काही जे गोष्टी किंवा इलेक्शनां हाजेर खूब वेळा सरकार बेस करता. आतां गुजरातची इलेक्शनां आयली, आतां काही स्टेटीची इलेक्शनां आयली, म्हणून प्रायस खंय तरी स्टेबल दवरणे हें गव्हर्मेंटाक नाजाल्यार तो इलेक्शनाचो मुद्दो जाता. म्हणून सरकार तो देंवयतलो की पॉप्युलर सरकारां जी तांकां जाय तेन्ना जे वाडयता पळय तो भाग जावचो ना. कित्याक जीएसटीच्यो स्लॅब्स आसा पळय त्यो ऑलरेडी ठरिल्ल्यो आसा, त्यो फिक्स आसा. सो आमकांय सुद्दां कळटलें कितें की हातून आयली हायस्ट स्लॅबेन आयलो जाल्यार 28% हो हायस्ट स्लॅब आमचो आसा धरुया आनी ते 28% आज कितें जाता, आज काही लोक आसा ते आमचे काही लोक वॅट लायतात. वॅट इज अ स्टेट इनकम. आमचे कडेन आज पेट्रोलाचेर 26% वॅट आसा. 28% वॅट जीएसटी आयलो जायत लोकल सरकाराक 14%च मेळटले. 14% स्टेटीक सेंट्रलाक वता. सो 14च्या वयर म्हणजे 14 आनी 26 हातूंची गॅप लोकल सरकार खंयच्यान भरून काडटले. इमिजिएट येना. म्हणून सांगता न्ही की ते ओवर डिपेंडंट ऑन दीस प्रोडक्ट, ओवर डिपेंडन्सी ऑन दीस प्रोडक्ट इज कॉजिंग दीस प्रॉब्लेम. काल आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फायनान्स मिनिस्टरान अनाउन्समेंट केली की आपण 8 रुपया देंवयले, विच इज गोइंग टू गिव अ रिलीफ ऑफ 9 रुपीज 50 पैसा टू द कॉमन मॅन. असं तिचं स्टेटमेंट असा. म्हणजे म्हजे कडेन तरी वॉट्सॅप आनी हाजेर कितें आयलां पळय, आमचे कडेन ऑफिशियल कांय येना, पूण तिणें स्टेटमेंट असो केल्लो आनी ते बातम्याचेरूय कालचे तुमी जर सगळ्यो बातम्यो पळयत जाल्यार आमकां सांगणें गेलें की ते पेट्रोल 9 रुपया 50 पैशान तुमकां फायनली तुमकां मेळटलें. कित्याक सरकारान 8 रुपया देंवयला. म्हणून खंय तरी कॅल्क्युलेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फायनान्स मिनिस्टर जेन्ना अनाउन्स करता तेन्ना इट हॅज टू बी मोर एन एक्युरेट अमावंट. गोंया काल जो प्रायस रिडक्शन जालें ते 8 रुपया 76 पैसे तुज्या पेट्रोलाचेर जाले. डिझलाचे 7 रुपया 10 पैसे. डिझलाचेर तिणें सांगिल्लें 7 रुपया 50 पैसे म्हणून. सो 7 रुपया 50 पैसे तांकां 46. पूण पेट्रोलाक जवळ जवळ 1 रुपया खंय तरी गायब जाल्लो आसा. म्हणजे खंय तरी गायब जालो आसा म्हणपाचो हेतू कितें की हो आयदर जर कंपन्यांनी आपलो वांटो करून घेतलो कंपन्यांनी आपलो प्रायस एडजस्ट केलो किंवा आनी खंय तरी हो प्रायस एडजस्ट जालो. म्हाका अशें दिसता जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमची फायनान्स मिनिस्टर जो अनाउन्स करता तो प्रायस सामान्य मनशाक मेळूंकूच जाय. म्हणजे तांचें स्टेटमेंट दॅट मच रिलीफ मस्ट बी रिसिव्ड बाय दी कॉमन पर्सन इज माय ओपिनियन. इट्स अ पर्सनल ओपिनियन.